माझें नाव प्रलय चव्हाण आणि हांव हांगा सारमाचो रावपी. आता जशें मायनींग सुरू जाल्लेलें आहा एक बरोबर आहा. दिसभर एक तेंचे बाद ट्रक चलता बरोबर सगळें ओके मान्य. आतां पळोवंक आतां तेंच्यांनी रातचे ट्रकूच स्टार्ट केल्लेले आहा. आतां रातचे ट्रक स्टार्ट म्हटल्यार मनशाक सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणटा ती न्हीद. आनी आयच्या जगान पळोवंक जाल्यार न्हीद म्हणजे कशी मनीस प्रत्येक जाण टेन्शन आसता. 5-6 10 जालो तेजी न्हीद पिड्ड्यार जाता. ताका सकाळीं 4-5 उठून कामार वचपाचो आसता. ह्यो सगळ्यो गोश्टी सरकारान पळोवंक जाय. ते आतां परमिशन दिता पळय डिपार्टमेंट सरकारान पळोवंक जाय. बेश्टी उठून परमिशन दिलें म्हणून आमकां लोकांक त्रास जाय न्हू सगळे. अशें सरकारान इतर लक्ष घालचें आनी नायट शिफ्ट ही बंद करची. आमकां नायट शिफ्ट नाका. म्हाजें नांव सुनंदा वळवयकर. हे पळय आतां कंपनी रातची पळय नायट चालू केला न्हू, ते आमकां रात दीस आमकां झेम पडना. रातभर भुरगीं बाळान आमची केन्ना न्हिदपाची, अभ्यास केन्ना करपाचो भुरग्यांनी आमच्या. आनी आमकां हे रातचो पळय त्रास जाता. आवाज पळय ढम ढम करून आवाज जाता रातभर. आनी जाणटी आहा, बरी नासलेले लोक आहा, तेंच्यांनी केन्ना न्हिदपाचें. एकदां जर न्हीद मोड जाली न्हू काय आमकां परत आनी न्हिदूच पडना. मागीर आमी दिसभर आमकां पळय घुंवळ कशी मारता. आमी आतां जाणटी वय जाल्यार आमचेंय बीन जालें. आनी आमचे आतां घरान जाणटी खूब, आमच्या वाड्यारूय जाणटे लोक खूब आहा, तांकांय बी त्रास जाता. पण आमकां रातचो ट्रान्सपोर्ट चालू जाला न्हू तो आमकां नाका. सरकारान मातशें हेज्या बद्दल दखल घेवची म्हणटा. नायटी बंद करचे. मेन म्हटल्यार आमकां नायटी हांगा सरलेलो नाका. रातचो ट्रान्सपोर्ट नाका आमकां. दिसाची चलता बरी आहा न्हू. रातचो आमकां खूब त्रास जाता नायटीचो. ती आमकां जाल्लो नाका. संदीप गांवकर आपली सारमानची वयर. आतां गव्हर्मेंटान पळय हांकां हे दिला, परमिशन दिला की रातच्यो ट्रक चालू करपाक 11:30 ते 5:30. आमकां सामको एकदम त्रास जाता रातचो. भुरगीं आमची बारीक आसा, ती न्हिदाना. मातसो आवाज जालो काय ती उठली काय आनी न्हिदूंक करिना. आमी नायटीक आसतना घरा कडेन 1:30 2:00 पावता घरा. आनी आमी न्हिदपाचें केन्ना त्या आवाजान आमकां न्हिदूय पडना. घरा पावता 2:00 आमी. आवाज सामको ह्यो दिसाचो आसता तेज्या डबलीन रातचें सगळें सामसूक आसता. दिसाचो आवाज येता तेज्या चड डबलीन रातचो आवाज येता. त्या भितर आमकां आमची बारीक बारीक भुरगीं आहा तांकां आतां झेम पडना. म्हणजे गव्हर्मेंटान मातशें तांकां ऑर्डरी दिता पळय त्यो रातच्यो चलोवपाच्यो, त्यो मातश्यो लोकांचे चिंतून तेंच्यांनी तांकां ऑर्डरी दिवपाच्यो. दिसाची ओके आहा जाल्ली, रातची जाला पळय आमकां ती आमकां मायन बंद जाय. कायमची बंद जाय. नायटी कायमच्यो बंद जाय. आमकां हे कोताक येना. कित्याक सगळ्यांची भुरगीं आनी कोण आहा तांकां हांगा झेम पडना काय पडना. न्हिदाय बी ना. लोक एकाक येता 1:30 येता कामाचे, तांकां झेम पडना हांगा कोणाकूच. सुरवाती जेन्ना मायन सुरू जाल्ली तेन्ना नायट शिफ्ट बी जाताली. तेन्नाच्यान कांयच ना. खूब वर्सां, कितली वर्सां जाली केन्नाच ना. केन्नाच जावना. ही फर्स्ट टायम. 3 दीस जाले. 3 दीस जाले मायनींग सुरू जाल्यार. मायनींग नायट शिफ्ट आमकां ही नायट शिफ्ट नाकाच. बंद जाय आमकां. लिफ्ट बंद म्हणजे बंद. आवाज म्हणजे रातच्या टायमाचो कसलो आवाज येता म्हणजे आमकां आवाज दिसाचो येता पळय तेच्या पेक्षा डबलीन रातचो येता. पण कसलो येता म्हणजे हेजो वयर तो फायर मारता डाम डाम करून तेजो आवाज चड येता आमकां. आनी गाडयो चलता तेजो आवाज. गाडा गाडा